तुमचे नाव कितें? हांव संतोष बेळेकर, रावपी खंय? मोयड्या. कितें जालां एक्झॅक्टली हांगा? मोसुंडेतली जी जळोन मागीर ते राख उरता, हाडां उरता, कितें उरता पळय, ती कोणी तरी हांगा हाडून दर्यान आमच्या सोडल्या. दर्यान सोडल्या म्हणजे आमच्या सोपाणाचेर आसात ती, सारकी दर्यानूय सोडूंक ना. आनी ती एखाद्या वेळेर कोणाच्या पांयांक सुद्दां लागू शकता. आयज आमी हांगासर मोयडेंतले सगळे जमलेले आहा ह्याच कारणासाठी. आनी लोकांक सांगपाक सोदता आमी कितें की अशें लोकांनी हे करचें न्हू. कित्याक ज्या मेल्ल्या मनशाक आत्म्यांक शांती मेळोंक जाय. आनी जर अशें उडयत रावत हांगासर, आमचो गणपती पावपाची जागा ही, हांगा हाडां उडोवपाची जागा न्हू ही कितें, तेन्ना लोकांनी हेजी दखल घेवची की हेच्या फुडें आनी कोणी असलें काम करचें न्हू. म्हणून हो मुद्दाम व्हिडिओ आमी काडूंक फुडें सरल्या. फर्स्ट टाइम जावंक ना, हे सेकंड और थर्ड टाइम जाला. इवन आमी 5 दिसांचो हांगा गणपती विसर्जन करताना आमकां अक्षरशः गणपती विसर्जन थांबोवचें पडलेलें, एकट्या भुरग्याच्या पांयांक लागलेले ते. सो हे लोक थोडे हाडून हे उडयत असतात. ही विसर्जना टायमारची ना ह्यो आतां परत उडयल्या. हे खूप फावटी विसर्जना उडयत टायमारूय आसतले. जाल्ले. हय, विसर्जना टायमारूय जाल्ले, सेम जाल्ले. ही तुमी कोणाक कंप्लेन बीन काय करू? कंप्लेन कोणाक म्हणून करतले, म्हणजे कोण उडयता ते आमकां खबरूच ना न्हू, म्हणून कोणाक कंप्लेन बी करूंक ना आमी. कंप्लेन करून कितें काय फायदो ना न्हू. पंचायतीकूय सांगचे ना जावं कितें पंचायतीक सीसीटीव्ही आमी कॅमेरा एक वेळ बसोवपाक? सांगू शकता पंचायतीक, पण काय करिना पंचायत कितें आसा, सगळे कन्स्ट्रक्शनाच्या हितून चल्लेले आहा तेंचे. पंचायत काय एक्शन घेना? पंचायतीक कितें मेळटा जाल्यार एक्शन घेतले न्हू. आमी कितें दितले पंचायतीक? आम्ही म्हणा दर्यान सोडू नका न्हू, पण सारखे व्यवस्थित दर्यान तरी सोडा, दर्यान सोडा. आमचं हांगा मेन इश्यू कितें आहा की तेंच्यानी दर्यानूय सोडूंक ना. जे स्टेप्स आहा पळय ते स्टेप्सांचेर सोडला. जाता कितें, लोक हांगा गोरोंक वयता, ओके, आनी गोरोंक वयता जावं किंवा कोण बेश्टे कोणाचे असतात ते स्टेप वचप हे असतात. पांयांक लागले, कितें लागले, आनी इल्ले तरी तुमी पळोवं शकता कितले प्रमाणान आहा ते. म्हणजे अशें दिसता की सगळं पाटलो भर हाडून ओतयला थंय ते, कळ्ळें न्हू. सो एक मिडिया थ्रू सांगूंक सोदता की खंय तरी स्टॉप जावचें, कळ्ळें तुका. हांगा आमी सगळे जाता एकठांय जाल्यार ते रिजन एकूच की स्टॉप करा मातशें ते. उलोवपाचो उद्देश इतलोच की घाण सुद्दां तुमी हांगा पळोवंक गेल्यार शेतांनी सुद्दां हाडून आमचे मयडेचे नासनोवचे सगळे हे लायनीन वयता आनी शेतांनी हे ते सगळे उडयत वयता. बंद जावंक जाय ही घाण आमकां दी. फ्लॅटां जी येयल्या पळय हांगा ती सगळी हांगा घाण हाडून उडयता, काडचें पडटा आमकां ते. सो आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की मातशें कोण आतां करता न्हू ते करूं नाका. ते आतां कोणाची ते अस्थी उडयल्या पळय तेजी आत्म्याक ही शांती सुद्दां न्हू. तेजे आतां एक कितें म्हणून पळयत शकता तुमी कितें जाल्यार ते दुर्दैवी एक्चुअली. ही विडंबना एक्चुअली हिंदूंच्या हेजी आमच्या धर्माची. रिक्वेस्ट करता आमी की कोण हे करता तेका जर व्हिडिओ पावत जाल्यार तेणी हे करपाचें न्हू आनीकूय कोणी हे करून येवपाचें न्हू हांगा. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार ही आमचो पूल आहा, पायपां आसात, थोडे आमचे हिंदूच ते हाडटात आनी ती फुलांची पिशव्यो बी हाडटात आनी फुलां भितर उडयतात आनी पिशव्यो सगळ्यो हांगा बांदतात. त्यो कोणाक बांदतात आनी कितें म्हणटा तेंची मेंटेलिटी काय आमकां खबरूच ना. म्हणजे थंय बांदपाची कसली गरज तीच खबर ना. म्हणजे लोक काय घराकडेन हे करतात आनी वाटेर काय उडयनात न्हू, तशें हाडटात थंय फुलां दर्यान उडयतात आनी पिशव्यो थंय बांदून वयतात. सो तेजेरूय म्हणजे आमी एक रिक्वेस्ट करता की अशें करपाचें न्हू. कित्याक आमी हिंदू आनी हे करता ते बी हिंदूच करतात. ही आतां अस्थी आसा ती कोणी उडयल्या कशी दिसता तुमकां? ते आमी काय सांगू शकना न्हू. जेणे कोणी उडयल्या तेका खबर आसतली न्हू. तेणें सुद्दां आपल्या कोण मेल्लो गेल्लो आसा तेज्या आत्म्यांक शांती मेळोंक जाय जाल्यार तेजी योग्य रित्या तेजें हे करूंक जाय न्हू, निदान करूंक जाय तेजें. ते सगळ्यांकूच वायट ते. हांगा तुमची अशी मागणी बीन आसा सीसीटीव्ही बसोवची? म्हणजे सीसीटीव्ही आमी जर पंचायती कडेन मागणी करता, जायना जाल्यार आमी आमचे एक ग्रूप आहा पळय हांगासर आमचो देवस्थानाचो, तेज्या मार्फत आमी करूं शकता, तुम्ही बसोवं शकता? बसोवं शकता.